जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सर्वांक हांव आमच्या प्रधान सेवकाच्या संस्करणेच्या ह्या संभ्रमाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. सुरविल्ले पवीस सभेंत आपोस्तालांनी सोम्याचें मिसांव शुभ वर्तमान परगट करूंक 7 जण दियकोनाक विंचून काडले. हे प्रधान सेवक वा दियकोन आपोस्तालांक मिसांवांत आदार दितले, सोम्याची सेवा करतले. प्रधान सेवक पवित्र आत्म्याच्या बोळान सेवा दितात आनी आपले याजकी दिक्षेक तयाराय करतात तसले. ह्या खातीर आमच्या मदल्या 8 जण भावांक प्रधान सेवकाच्या मणियारपणाक देवान आपयला आनी आज तांकां विंचून काडटात. आज प्रधान सेवकाची संस्करणी घेवंक ते तयार जाल्यात. तांचे पासत आनी तांच्या आवय बापाय कुटुंबाच्या सांद्या पासत ह्या मिसा वेळार आमी समेस्त मागया. 1-2 तिळसोणी तुमी जाणात हो काळ संकश्टाचो आनी ह्या खातीर आमी थोडी नियमां सरकारान दिल्ली ते आदेश स्ट्रिक्टली पाळूंक आसात आनी ते आमी करून आसां तुमी जाणात. देखून तुमी ते मनांत घेवचे आनी फोटोग्राफी हांगासर अधिकृत फोटोग्राफी आनी गमनाक देखून आतां आमी समेस्त उबे रावन प्रवेश गीत गावया आनी ह्या संभ्रमाक आमकां तयाराय करया. Christiam sosor vonda Sreštja zato podveda Sevektača apojta Mai men sadas nesajta Christiam sosor vonda Sreštja zato podveda Dekun salma Ola stuti Majma Krista Sasnača Christrainiti sosuryo Demonismo gadaryo Povesabe somasta Kurpedenia soposha Christrainiti sosuryo Demonismo gadaryo Dekun sarma Ogla stuti Majma Krista Sasnača बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, 8 जण युवक आमच्या मदले, आमच्या कुटुंबांतले आपणाकच सोम्याच्या सेवेक, पवित्र सभेच्या सेवेक आनी सर लोकांच्या सेवेक तयार आसात तें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता.
देवाच्या आदारान हांव तयार आसा म्हणून ते भास दितात. हो देवाचो आदार मागूंक आमी हांगासर आयल्या तांच्या सांगाता आनी तांच्या पाडतीन आमची मागणी सम्याक उबारया. ह्या विसलेल्यांक देव ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. प्रत्येक जण पवित्र आत्म्यान आनी जाणव्यान बरोवन मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवन पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उत्सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओमचो अपराध ओमचो व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सुदां संपार म्हणली सगळ्या दूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंतीकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा 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 देवा उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्पोरा देवा सगळीच्या राया सर्वोत्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमियांचे सूख क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूळट कर, आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्या भोवसताय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा तुझ्या पवित्र सभेच्या मणयाऱ्यांनी हेरांची सेवा घेवची न्हय पूण हेरांची सेवा करची म्हणून तुवें शिकयलां.
प्रधान सेवक जावंक आज विंचून काडताय ते तुजे सेवक करण्यांनी सुटसुडीत मणी अर्पणान दुलोप आनी मागण्यांत तीर जायशें कर म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो संको चडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी इब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मानाभेद उठलो. दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवूंची लक्ष करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदुतांनी शिशांची सगळी जमत आपोवन तांच्या लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून खाना जेवणाची खबर घेवची सोमानय. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मांडटात आसले सांगतास पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे हातीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचना सगळे जमत पासून जाली आनी तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काडलें. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोखराक, निकोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या आंतियोकाच्या निकलावक हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार उबें केलें. धर्मदुतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पोर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पोर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरोव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पोर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव बी येवचो ना. कित्याक तूं मुजे सोवें आसाय. तुजो दोंडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पोर मुजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. हालेलुया 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 हालेलुया
तुवें वेंसून काडचो तुजो सेवक जावन आपोसो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. जेजून फिलिपाक आनी आंद्रेक म्हळें सतत हांव तुमकां सांगतां गोवाचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो फाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सेवकाच्या दिक्षेची रीत सुरू जाता. संस्करणी घेवंक आसच्या आमच्या भावांक ते ह्या वर्गाक फावो म्हूण सान जुजे सेमिनरीचो रेक्टर मानादीक रोनाल्ड सेरावो बाप बिस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन बिस्प तांकां प्रधान सेवकाच्या वर्गाक विंचता. तांकां विंचून जाल्या उपरांत आमी उबे रावन सोमयाक दिनवासी या म्हणल्या गिताचो श्लोक गावचो. तें जाल्लेंत गवळी बाप आमकां शिकोवन दिता. प्रधान सेवकांची संस्करणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. आदर्श पेद्रू रॉड्रिगस, विशान विनू मोनीस, आयवन अश्विन डिसोजा, जोविन विश्वास सिक्वेरा, सूरज जोसेफ लोबो, अश्वथ डिसोजा, रॉन्सन पिंटो, केविन लॉरेन्स डिसोजा. भोव मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक प्रधान सेवकाची संस्करणी दिया म्हूण पवित्र सभा मागता. प्रधान सेवकाच्या वर्गांत भितर सरोंक ते फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार करतस आनी तांच्या सालीची जबाबदारी आशिल्ल्यांचे मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या आदारान प्रधान सेवकांच्या वर्गाक ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमितासो कोरो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, घर बांदता आसतना फातोरबांचो मेस्त कितलोय हुशार आनी बुद्वंत आसल्यारय ताज्यान एकल्यान सगळी वणोद बांदूंक जायना. तशेंच पाक्याचें, जनेलांचें, दारांचें, दारवंतांचें काम करतलो सुतारी कितलोय शाणो हुशार आसल्यारय सगळें काम ताज्या एकल्यानच जायना.
पाक्यार बसून आसलेल्याक कोणे एकल्यान रिपां हांडी जायी, कोणे एकल्यान पक्का शेव करून दी जायी. तशेंच वणत बांदतेल्यांक कोणे एकल्यान पातोर करून दी जायी, कोणे एकल्यान सिमीट रेंव घालून हाडली जायी. ना तर काम सागसाना एकल्यानच तें काम करचें जाल्यार. एका वाटेन मेस्ताचें काम, सुताराचें काम भोव नाजूक आनी गरजेचें तरी तांकां आदार दितले आदारी वा हेल्पर्सी भोव गरजेचे तें आमी जाणा. एक एकल्याक एक वा दोगपणी असले हेल्पर्स आसतातच. पवित्र सभा बांदून हाडचें कामी तें मणयारपण बिस्पांक आनी तांच्या सावावराडी याजकांक दिलां आसता. तांकां आदारी हेल्पर्स जावन आसात दियाकोन. दियाकोन म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच हेल्पर्स वा आदारी सेवक. आनी असली सेवा पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनूच आसली म्हणून आज आमी हाच्या पयल्या वाचपांत समजून घेतलें. क्रिस्ताची कूड वा पवित्र सभा बांदचे खातीर लोकां जमो सांगाता मेळोन पवित्र स्नान घेतलेले एकठांय जाल्ल्या वेळार जावं उंडो मोडूंक, भावपणाच्या एकताराक मागणें करूंक वा आपोस्तलांची शिकोवण आयकूंक असल्या संगतींक सांगाता मेळटा आसतना दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक, अनाथांची विधवींची सेवा करूंक, जेवणा खाणाची विलावरी करूंक आपोस्तलांक मस्त बारी पडलें. आनी ताणें म्हळें आमी देवाचें उतर परगट करचें काम करी जाय आनी मागणें करचें काम हें आमचें प्रमुख काम. तें देगेन दवरून इतर विलावरी करचें काम कोणाक पूण आमी सोडून दिवंक जाय. देखून तांणी कसले मनीस जाय, कसली अर्हता जाय की म्हणून तांकां सांगलें. उदार मनाचे, बऱ्या मनाचे, उक्त्या मनाचे मनीस, पवित्रत्म्यान भरलेले, जाणवायन भरलेले असले मनीस आपणाक जाय म्हणून तांणी सांगतच लोकान तांचे पैकीच्या थोड्यांक प्रेरण दिवन मुखार हाडलें. आनी तसल्यांक आपोस्तलांनी विंचून काडलें 7 जाणांक आनी तांचेर हात दवरून तांचेर पवित्रत्म्याचें देणें मागून त्या कामाक तांणी समर्पून दिल्लें. सांत पाऊल तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत एका दियाकोनाचो वा प्रधान सेवकाचो गूण कसलो आसो जाय, ताचें नडतें कशें आसलें जाय, ताची कसली अर्हता आसा जाय की म्हणून आमकां समजयता. पयल्या सुवातेर ते बऱ्या सालीचे जाय, वांकड्या सालीचे न्ही, बऱ्या सालीचे, उक्त्या मनाचे जाय वा आनी एक तर्जूम आसा दोन जिबांचे आसचे न्ही, आत्तां वय म्हणचे आत्तां न्हय म्हणचे तसलें न्ही. वा सीदा उलोवचें मनीस जाय, सीदा मनाचें जाय, नितळ अंतस्करणाचें मनीस जाय, भावार्थाचे गुटू सांबाळून धरतले जाय. केदी व्हड जबाबदारी आसल्या ह्या तरणाट्यांक कितें आसूंक नजो तांचे थंय दुडवाची आनी आमाल पियोणाची आशा वा असल्या आशेक लबदल्ले ते जायनाये. आपलें घरदार सांबाळचें मनीस जाय आनी सक्कड वरोवन पळोवचें, तजवीज करचें, योग्यताय तांचे थंय आसा जाय. वटारे काम करचें तसलें न्ही. कारण पवित्र सभेच्या लोकांक तांणी आपोस्तलां सांगता वा तांच्या पाटलावदारा बिस्पां सांगता आदारी सेवक जावन काम करचें आसा. देखून तांणी ती जोगती जबाबदारी करच्याक गरजेची अर्हता असली पवित्र सभेन सुरवेरच पवित्र पुस्तकांत सांगून दिल्ली आसा. आज आमचे भाव खरेपणी योग्य म्हणून हे दोळूस आमी सांगलें. कोणाची सहमत विसारल्या, क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्या उपरांत तांच्यो चिटी वाचल्यो इगर्जांनी. क्रिस्ती परजेचो विचार केल्या उपरांत कशें सुरवेर जाल्लें तशेंच तांच्या सालीची जबाबदारी पळोवन जे कितें ते सांगतात आपणाक देवाचें आपोवणें आसा म्हणून तें सालींत दाखयतात की म्हणून तेंय व्हरोवन पळोवन ताच्या विशयांत मत घेतल्या उपरांत आनी विगारान ताचें शिफारस पत्र बरयलां बिस्पांक वा तांच्या प्रोविन्शियलान. ताचे उपरांत ते फावत आसले म्हणून तांकां विंचून काडलां. मात्र न्ही, तरबेती दितले तरबेतजार, रेक्टर आनी सगळे सेमिनारीचे स्टाफय तांचे विशयांत शिफारस करता वर्सा तांचे विशयांत वर्दी दिवन. आनी निमाणें
तांणी दिल्ल्या त्या अर्जेक शिफारस दिवं. मोगाच्या भोवनांनी भयणीनो, क्रिस्ती परजेचो पात्र कसलो गी म्हणून आमी समजल्या. विंसून काडचें आनी सोण सोडचें न्ही. हाडन आपोस्तलांच्या हातान दिवन माथ्यार हात दवरून तांकां सोण सोडचें न्ही. त्या उपरांत त्या मनशांनी निरंतरी देवाच्या सेवेंत, पेल्याच्या सेवेंत प्रत्येक जावन माया मोगाच्या मणयारपणांत वावर करूंक तांकां प्रेरण आनी पाठिंबो दिवची गरज आसा. जेजू क्रिस्तूच हांकां आदर्श. हेचो वांजेल आमी आयकलो. पयलो भाग आमी वाचूंक ना. जुआंव आनी जाकोब तांकां तांची आवय हाडून आयिल्ली जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्या बसूंक तांकां बसका दी जाय म्हणून. आनी जेजू निमाणें तांकां सांगता, मनशा पुतू कसली मत दवरून आयला, कसलें चिंताप दवरून आयला. ताणेंच जावन हेरांची साकरी करी जाय म्हणून. ताची साकरी हेरांनी करची न्ही, बघा ताणेंच जावन हेरांची साकरी करी जाय आनी साबारांच्या सोडवणे पासून जीवच दी जाय म्हणून. जीव दिवचेय मतीन दवरून जेजू आयलो आसतना हे तरणाटे आमचे केवल सेवाक मात्र न्ही, जर गरज पडल्यार आपलो जीव दिवंकूच तयार आसचे मनीस जाय जाय आनी तसलें मतीन तांचें आस जाय आनी तसल्या मनोभावान तांणी आज फुडें सर जाय. पवित्र सभेच्या सुरवेर सांत स्तेफान त्या 7 पैकी एकलो समेचें उतर परगटून त्या सोनेद्रीन सभे मुखार निमाणें मार्तीर मेलो. पात्रांवन ताका लगड काडलें. फिलिपाक सोम्याच्या स्पिरितान सांगून तांणी इथिओपियाच्या हिजड्याक पवित्र वांजेल विवरसून सांगलो आनी मात्र तितलें मात्र न्ही, ताणें पवित्र स्नानय दिलें. हेर दियाकोनांनी कितें केलें चरित्रेंत नव्या सल्ल्यांत बरोवंक ना तरी खंडीत जावन तांणी देवाच्या कुशे प्रमाणे काम केलां म्हणून आमी पातयेवयेत. सोमी जाल्यारय हेरांची साकरी करूंक म्हूण आयिल्लो देखून ह्या सोम्याच्या रुपांतराच्या दिसा, आज ऑगस्टाची 6 तारीख सोम्याच्या रुपांतराचो दीस, त्या मरण पावलेल्या जिवन जाल्ल्या संपूर्ण रुपांतर जाल्ल्या मायमे बरीत जाल्ल्या सोम्या जेजूच्या ह्या परबेच्या दिसा हे 8 जाण भाव आपली उतरभास वा बासवणी करून आपुणूय तसल्या महान त्यागाक तयार आसा म्हणून भास दिता. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, तांणी देवाक फटोवंक जायना, देवा कडेन खेळोवंक जायना. आज सांगून व्हड जाता न्ही, मागीर पळया, मागीर जाल्ल्या बरी जाता, मागीर आमकां जाय जाल्ल्या बरी करयेत म्हणटीच जाल्यार तांणी देवाक फटयल्ल्या बरी जातालें. आनी देव फटोवन पडना आमी जाणा. ताच्या बदलाक तेच तांचे वयर देवाचे नीत आनी तिर्मान मागोवन घेतात म्हणलें आमकां पवित्र सभेचे वडील प्रत्येक जाण पाप साहेबान शिकयल्लें आसा. देखून हर एकल्यान जागृत जायचें. सोम्याक तिरस्कार करून हेर संगतींची पुजा केल्यार ती बोंब्या पुजा जाता मात्र न्ही, दोगां दनयांची सेवा केल्ल्या बरी जाता. तर म्हज्या मोगाच्या भावानो, जाणा जाया तुमी आज दिवची भास, उतर भास. तुमी जावन आसा बिस्पांचे वा तुमच्या गांवच्या विगारांचे आदारी सेवाक प्रत्येक जावन साक्रामेंत वांटूंक पवित्र स्नान, ह्या लग्न संस्कारा वेळार, ह्या मरणाच्या वेळार घर मरणाक मोर हाडूंक वेताना तें पवित्र करता आसतना फोंडा कडेन वा पिडेस्तां कुमगार व्हरता आसतना, मनशांच्या कश्टांनी मेतेर जाता आसतना, माणयारपण माया मोगाचें करता आसतना, पिडेस्तां कुमगार मात्र न्ही, तांच्या कश्टांनी आदार दिता आसतना, तांकां आस्पत्रे काडटना, तांच्या सांगात रावतना कसली साल तुमची आस जाय गी म्हणून सोम्या जेजूच्या कलतेपणांतावन तुमी शिका जाय. सांत पोलिकार्प 86 वर्सां पर्यंत सोम्याक विस्वासी रावुल्लो आनी निमाणें ताका उलपावन जिवेशी मारलो, मार्तीर मेल्लो तो दियाकोनाक अशी एक बुदबाळ सांगता, तुमी दयाळ जाया, जागृतकायेन वावुरा, सोम्याच्या सता प्रमाणे चला, तो सर्वांचो सेवक जालो तशें तुमी जाया. माया मोगाच्यो करण्यो करूंक, आडाळत्यांत वांटो घेवंक, सक्रामेंत वांटूंक आनी हेरांक देवाच्या उतरां मारिपात प्रेरीत करूंक, सोम्याची कृपा हाडून दिवंक सोम्यान तुमकां आज विंचला आसतना त्या देवाची सेवा करूंक आनी हेर देवाची न्ही, त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सेवा करूंक फुडें सरा. आनी आतां थोड्याच मिनटांनी तुमी दिवची उतर भास, ताचेर एक जागृतकायेन तुमी वय हांव तयार आसा म्हणटा आसतना खंयच्या संगतीक तयार आसात म्हणलें उडास तोरा. सुवार्ता परगट करूंक, भावार्थ परगट करूंक,
वेदीची सेवा करूंक, निश्कळपणान वा निर्मळपणान जिवंक, वेगवेगळ्या वरांचे नियमा प्रमाणे प्रार्थनाचो सेवा धर्म करूंक, ब्रिव्यरी करूंक आनी विश्वासीपणान जिणी सारूंक तुमी बसवणी करतात. तुमी करच्यो बसवण्यो सोम्याक सदांच परमळीक बलिदान जावं दी म्हणून आमी मागया. सोमी तुमचे संगात आसूं, तुमकां बेसांवांनी बरों. आतां गवळी बाब संस्करणी घेवंक आसा त्या उमेदवारांक सवालां करन तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजला म्हणलें खात्री करता. पुतानो, प्रधान सेवकांच्या वर्गांत भितर सरचे आदीं कसलें मणयारपण तुमी घेवंक वेतात तें लोकां मुखार वळखून घेवंक गरज आसा. म्हजे हात तुमचेर पाठयतलो तेन्ना तुमकां मेळटलो त्या पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र सभेचे सेवाक संस्करणी घेवची तुमकां खुशी आसा. याजकी वर्गाच्या आदाराक आनी क्रिस्ती परजेच्या आदावाक प्रधान सेवकाच्या वर्गाचे कायदे मोगान आनी खालतिकायेन पाळूंक तुमकां खुशी आसा. धर्मदूत सांगता त्या प्रमाणे निर्मळ अंतस्करणांत आनी भावार्थाचो गूट सांबाळून आनी सुवार्ता आनी पवित्र सभेचे परंपरेचे शिकोवणे प्रमाणे उतरांनी आनी करण्यांनी तो भावार्थ परगटची तुमकां खुशी आसा. तुमी निर्मळपण मानून घेवंक तयार आसात. तुमचें मन क्रिस्ता सोम्याक दिल्ले कडेन तुमी हो निचेव सर्गींच्या राज्या खातीर देवाच्या आनी मनशांच्या साखरेक सदांच सांबाळूंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या जिविताच्या बेसाक सोंपतात असल्या मागण्याचें मन सांबाळूंक आनी वाडोवंक आनी तुमकां घाल्ल्या कायद्या प्रमाणे पवित्र सभे खातीर आनी अख्ख्या संवसारा खातीर दर एका दिसा वेगवेगळ्या वरांक नेमलेलो प्रार्थनाचो सेवा धर्म विश्वासीपणान सांबाळूंक तुमकां खुशी आसा. जेजूच्या कुडी रक्ताची सेवा तुमी वेदीचेर करतल्यात तर ताचे देखी प्रमाणे तुमचें जिवीत सदांच मांडून हाडूंक तुमकां खुशी आसा. प्रधान सेवकांनी तांचो वावर बेसपाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां विंचलेले सेवक आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतल्यांक विधेयपणाची बासावणी करतात. तुज्या दर प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलो आनी कलतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. तुज्या दर प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. तुज्या दर प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान
तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्ण आयकपावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्ण आयकपावो. प्रधान सेवकांचे मणियारपण चलोवंक देवाचो आदार आनी सांता भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी आतां सांता भक्ताची लदीन गावया. दया करून दिंबी घालात. नो देवान आमच्या सर पदवेदार बापान ह्या आपल्या सेवकांक प्रधान सेवकाचे मणियारपण घेवंक बळेपणान विंचून काडल्यात. तर कणवळायन तांचेर आपलो आशिर्वाद घाल आनी आपली कृपा देवय म्हूण त्याच बापा लागीं मागुया. सौम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सौम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत मिंगेली आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत देवदूतानो आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत स्नानिक सुभाव आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सुसे आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत पेद्रू आणि पावलू आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत आंद्रे आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सुभाव आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत मोरी मागदलेना आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत स्तेपाना आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत अंत्योकाच्या इनासा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत लोरेसा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत पेरपेतुवा आणि फेलिसिता आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत आग्नेसा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत ग्रेगोरी आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत आगुस्तिनी आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत आतानासा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत बाजिला आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत मोर्तिनी आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत बेनेडिक्ता आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत फ्रान्सिस आणि दुमिंगा आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत फ्रान्सिस सावेरा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुवा मोरिवियानी आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत तेरेसा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत थोमासा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत गोन्झालो गार्सिया
आम्हा पासोत विनाती कर भाग्यवंशुवां प्रीथा आम्हा पासोत विनाती कर भाग्यवंशु सेवासा आम्हा पासोत विनाती कर भाग्यवंशुवां पाऊल दुसऱ्या आम्हा पासोत विनाती कर भाग्यवन सिस्टर अल्फोन्सा आम्हा पासोत विनाती कर भाग्यवन कोलकाताच्या थेरेसा आम्हा पासोत विनाती कर भाग्यवन कुर्साचे मोरिये आम्हा पासोत विनाती कर देवाच्या सोमेस्त संता भोगतानो आम्हा पासोत विनाती करा प्रसहनसा निवारंका येसुम्या सर्वाहाय ठांथली निवारंका येसुम्या सर्वाहात कांतली निवारंका येसुम्या ससनाच्या मोहरणांतली निवारंका येसुम्या तुझ्या मुंशावताराच्या गुठावरवी निवारंका येसुम्या तुझ्या मरणा आणि पुनर्जीवन पोणावरवी निवारंका येसुम्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यावरवी निवारंका येसुम्या आम्ही पातकी तुझे लागी मागता वायकमका तुझे पवित्र सभेक सलय आणि सांभाळ म्हूण तुझे लागी मागता वायकमका पापसैबाक आणि समेस्त वर्गांच्या मुनियार्यांक तांच्या बेसांत सांभाळ म्हूण तुझे लागी मागता वायकमका सर्व लोकांक बरवशांत आणि शांतींत लागीं हाड म्हूण तुझे लागी मागता वायकमका आमकां तुजे सेवेंत घट कर आणि सांभाळ म्हूण तुझे लागी मागता वायकमका ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वादी म्हूण तुझे लागी मागता वायकमका ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वादी आणि पवित कर म्हूण तुझे लागी मागता वायकमका ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक कर म्हूण तुझे लागी मागता वायकमका जैसू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागी मागता वायकमका क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्वेस्परा देवा आमची मागणी कनवळ्यान आयकून घे आमच्या मणियारपणाचे एक करणेक तुज्या बळ्यापणाचो आदार पावसो कर तुजें पवित्र मणियारपण पाळूंक भेटोवचें म्हूण आमकां दिसलां तांकां तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. धर्मदुतांनी विंसल्ल्या पवित्र सभेच्या सेवकांच्या तकलेर हात दवरनो मागोन तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली. आतां गवळी बाप विंसल्ल्या ह्या सेवकांच्या तकलेर मौनपणी हात दवरून प्रधान सेवकांच्या वर्गान तांकां भागीदार करता.
आतां गवळी बाप वेंचलेल्यांचेर संस्कारण्याचें मागणें म्हणटलो. आमी समेस्त उबी रावया आनी ह्या संस्कारण्याच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सर्व पदवेदार देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावंसर मान उपजता आनी एक एकल्याक वर्ग आनी जबाबदारी तूंच वांटून दिताय. तूं बदलनाय पूण सक्कट बदलून निवारताय. जेजू क्रिस्त तुजो शब्द, तुजी सक्ती आनी जणवाय ह्या तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं ससनाक तावन तुवें सक्कट जाणवायन मांडून दवरलां आनी त्या त्या काळाक फावो ती देणी वांडताय. तुजी पवित्र सभा म्हणजे तुज्या पुताची गुडार्थ कूड सर्गींच्या तरेतरेच्या देण्यांनी तूं नेटयताय आनी आपणा बांदे जोडलेल्या वेगवेगळ्या सांद्यांनी ती घडून हाडताय आनी विचित्र एकवटान तिका बांदून हाडून तुजें मंदीर जावंक ती वाडयताय आनी विस्तारायताय. तुजो मान राखूंक आनी तुजी भक्ती वाडोवंक पवित्र सभेन तुज्या मणयारांचे वर्ग तुवें घडून दवरल्यात. पवित्र स्नानाचें मणयारपण पाळूंक तुवें लेवीच्या पुतांक सुरवातेक पवित्र आत्म्याचे सुचेवणेन तुज्या पुताच्या दरनुतांनी आपलो वेळ अधिकूच मागण्याक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लावंक आपणाक मेळ्ळे म्हणून आपल्या आदाराक बऱ्या सालीचे 7 मनीस विंचून काडले आनी मागणें करून आनी तांचेर हात पातलावन जेवणाची सेवा त्या विंचलेल्या मनशाच्या अधीन केली. तेच परी आतां सर्वेस्परा तुका उलो मारून ह्या तुज्या सेवकान तुज्या पवित्र वेदीची सेवा करूंक प्रधान सेवकाच्या मणयारपणाक आमी अर्पिता. तर तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल. सर्वेस्परा पवित्रोत्मो तांचेर पाटय. ताचे वरवीं आपल्या मणयारपणाचें काम तांणी विश्वासीपणान पाळूंक तुज्या 7 देण्यांचे कृपेची गटाय तांकां मेळो. तांचे सगळें सुगूण वसूं, दंगेपण नासलेलो मोग, पिडेवंतांचो आनी गरिबांचो हुस्को, कायद्यान चलयलेलो अधिकार, निरापराधी जिविताचें निर्मळपण आनी आत्मीक शिस्त, आपल्या निर्मळपणाचे देखीन क्रिस्ती परजेक आपल्या फाटल्यान ओडून व्हरच्याक तांच्याच जिवितांत तुज्या आज्ञांचो परजळ फांकूंक आनी बऱ्या अंतस्करणाची साक्षी दिवन क्रिस्ता सवें थीर आनी घट ते सदांच उरो. हेरांक आपल्या सेवेक लावंक न्ही पूण आपुणूच दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयिल्ल्या तुज्या पुताची ह्या संवसारान देख घेवन ताचे बराबर ते सर्गार रास चलोवंक पावोंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. लायकन बसात. आतां प्रधान सेवकांक प्रधान सेवकाची मुस्तायकी नेसयतात. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुमी पोन पोरयान सुसच्या जेजू क्रिस्ताक नेसा. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुमी पोन पोरयान सुसच्या जेजू क्रिस्ताक नेसा. सत्कमर बांदीत कवच हृदयाचे सुवातेची उर्बा जावं मोचे पायाचे भावार्थाचे डालीन सुसाबाले उजाचे तलवार तुमची जावं दैवीक उतर देवाचे. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुमी पोन पोरयान सुसच्या जेजू क्रिस्ताक नेसा. प्रधान सेवकाचें प्रमुख काम सुवार्ता परगट करचें. आतां गवळी बाप ह्या सेवकांच्या हातीं सुवार्तेचें पुस्तक दिता. क्रिस्ताची सुवार्ता घे. तिजो परगटणार तूं आतां जालाय. तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे. तिचो परगटणार तूं आतां जालाय.
तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे, बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय. तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे, बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय. तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे, बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय. तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे, बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय. तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे, बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय. तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे, बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय. तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे, बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. शांतीचो गुर्त आतां गवळी बाप एकवटाचो आनी माया मोगाचो गुर्त जावन ह्या नव्या प्रधान सेवकांक शांती दीत. शांती दिवन धाडताय ह्या संवसारांत म्हाका, संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडताय ह्या संवसारांत म्हाका, संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. दन दिव्यांचेर केदीस पातयेन आसता, तुजेर सोम्या हांव पातयेता. कश्ट दगदणी कितेंच लेगीन आसता, दैवीक उतर तुजें गाजयता. शांती दिवन धाडताय ह्या संवसारांत म्हाका, संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. वेदीस बापा येता, अर्पण आमचें करता. स्विकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. सर्वेस por tu आमचो रसनार सृश्टेचो भेटयता उंडो वासो. गुर्त आमच्या वावराचो, जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून दी जिविताकान सावू. वेदीस बापा येता, अर्पण आमचें करता. स्विकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. सर्वेस por tu आमचो रसनार सृश्टेचो भेटयता वैदाकाचो. गुर्त आमच्या कश्टाचो, जेजूच्या पवित्र रक्तान बदलून दी जिविताचें पिवण.
वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मनाक आनी मेमे आमच्या आनी आख्या पयसवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवया. पवित्र बापा, आमकां देख दिवच्याक सिसांचे पांय धुवंक तुज्या पुताक जाय जालें. आमचे सेवेची दानां स्विकार कर आनी आमकांच एक आत्मीक बली कशें भेटोवन कालतेपणाच्या आनी उमेदीच्या आत्म्यान आमी बरो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी थी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पवित्र आत्म्याचे संस्करणे उद्देशीन तुवें तुज्या एकल्याच पुताक नव्या आनी सासणीक कराराचो महायाजक केलो आनी जायती मणियारपणां पवित्र सभेंत आसचे खातीर तुजे उसारा वर्ते येवजणेन तुवें थारायलें. अशें आपणायलेले तुजे परजेक हात दवरणे वरवीं पवित्र मणियारपणाचे वांटेली जावंक जेजू क्रिस्त न्हय फकत रायाळ याजकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या बरेपणान मनशांक विंचता. तुजे पवित्र परजे प्रितीमोगान ते चलयतात, तुज्या उतरांत तांकां पोसतात आनी संस्कारा उद्देशी घट करता. हे परी तुका आनी भाव भयणीच्या तारणा खातीर आपलें जिवीत पेटोवन जेजू क्रिस्ताचो रूपकार जावंक ते वावुरता आनी सदां काळ भावार्थाचे आनी मोगाचे गवाय जाता. देखून सर्वेस्परा सगळ्या दुतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजे महिमेचें कीर्तन गायता. Povit, 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 dărbaranso सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ वेटवणी करच्याक एका आशा परजातून जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergatuya. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुन्हा जीवन पोन आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आमी बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी येशें देवाचे माये भोव बगेवन हांव कार्मरियेच्या बगेवन जुजे तिच्या पोतीच्या तुज्या बगेवन दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा ही संदनाची बली अख्ख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपूर्ण करूं ह्या संवसारांत वाटसूरे तुज्या पवित्र सभेक तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता सोमेस्त गवळ्या आनी आज पवित्र सभेचे मणयारी जावन संस्कारलेल्या ह्या तुज्या प्रधान सेवकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपणायतासाय ते सगळे परजे बराबर बावडटान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी ज्येश्ठ गती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशे जातयल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक शिताव
तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तालून पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय सोटी पद्मनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समयान जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभलेली आमी सुभागी जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादी बोळ्या ये काळजांत दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादी बोळ्या ये काळजांत दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका राया सर्गींच्या अज्ञाने आमच्या प्रकस तुजो फांकय जिणयेच्या पयणार आमच्या बरवोशा पातका काळोख निवराय कुर्बेन तुजे नेटय सर्गींची वाड दाखय कुर्बेन तुजे नेटय सर्गींची वाड दाखय जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादी बोळ्या ये काळजांत दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्गींच्या कारणान आनी पिवानान दादोशी जालेले तुजे सेवाक तुका महिमा आनी बावार्थ्यांक सोडवण जोडटाना शुभ वर्तमानाचे संस्काराचे आनी प्रितीमोगाचे विश्वासी म्हणयारी कशे मेळूं म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आपले पवित्र सभेंत मनशांची सेवा करूंक तुमकां आपयलेलो तो सर्वेस्पर देव समेस्ता खेरीत भाशेन कश्टतल्या आनी गरिबांतय
व्हड उर्बा तुमकां दिवं. तुमकां क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगटपाचें काम दिलां तसो तुमकां आदार दिवं. अशें ताच्या उतरा प्रमाणे जियोवन ताचे खरे आनी उर्बेवन साक्षी तुमी जावं. आनी आपले गुट वांटपी तुमकां केल्यात तोच आपल्या जेजू क्रिस्ता सारकें आनी संवसारांत एकवटाच्या आनी शांतीचे मणयारी तुमकां करूं. आनी हांगा एकठांय जालेल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक बरी सांज मागता आनी ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. आज आमकां समेस्तांक भोव संतोशाचो आनी आनंदाचो दीस. 8 जण प्रधान सेवक वा दियोकोन आमकां फावो जाल्यात. तांच्या पैकी 5 जण आसात कोडयाळ दियेसीचे पासत आनी ते आसात कार्मेलीत वडती पासत. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव तांकां अभिनंदन पाठयतां. तांची देवखोनाची सेवा जी येदोळस आराम जाल्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र ती फळादीक जावं. खंयसर ते फुडें वेतले थंयसर देवाचे बरे खरे सेवक जावं. जेजू क्रिस्त सेवा दिवंक आयिल्लो तांच्या आदर्श जावं. शेवटी थोड्या काळा उपरांत तांकां याजकी दिक्षा फावो जावं आनी तांच्या मुखांत्र आमकां बरे भाग्यवंत आनी आदर्श याजक फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां. परत तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां हांव अभिनंदन पाठयतां. आमच्या मदें आसा फादर पियूस जेम्स डिसोजा. थोड्याच दिसा फुडें ताका कर्नाटका गोवा आनी महाराष्ट्रा कार्मेल प्रांत्याचो वडील जावन प्रोविन्शियल जावन चुनायत जाला. ताका आमी आज मोठव्यान अभिनंदन पाठयता. तो आमच्या सेमिनारीन शिकिल्लो एक सेमिनारिस्ट याजक आनी प्रस्तुत तो आमचो प्राध्यापक. पवित्र पुस्तक तो हांगा शिकयता, आजुनी शिकयता. ताची सेवा आमकां अपार. आज अधिकृत तरान ह्या मिसाच्या बलिदानांत तो आमच्या संगात आयला. नवो प्रोविन्शियल आमकां फावो जाला. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवी ताका हांव अभिनंदन पाठयतां. देवाची बेसांवां ताचेर मागतां. ताचें मिसांव ताच्या प्रांत्यान कार्मेलीत ह्या प्रांत्यान सुफळ जावं म्हणून हांव आशेतां. आमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव गवळी बापा लागीं विनंती करतां. ताका एक मानाचो शालो पांगरोवन ताका सन्मान करी जाय आनी त्या उपरांत गवळी बापांनी आमचे लागीं 2 शब्द ह्या दिसा संदर्भी उलोवंक जाय म्हूण आशेतां. मोगाळ रेक्टर बापानो, प्रोविन्शियल बापानो, हांगासर आसल्या याजक भावानो, दियाकोन भावानो आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, खंडीत जावन पवित्र सभेंत आज दादोसकाय संतोश प्रत्येक जावन हांगासर मंगळुरांत आनी ह्या जेप्पो पिरगजेंत हांगासर 70 बेत जाल्ले आमचे भाव आसात आनी तांच्या जिवितांत तांकां ल्हान व्हड केल्लीं तुमी आसात. तुमी कितें आशिल्लें सुपणिल्लें आसा तें थोड्या मट्टाक आजीक जारी जालां आनी फुडल्या दिसांनी जें कितें ताणें आज उतर भास दिल्या ती पाळूंक तुमी आदार दितात तें खरेपणी तुमच्या हजरे मारिफात दाखोवन दिलां. सोम्याच्या सेवेंत दाराळ दादोसकाय लाभता. कश्ट आसात, नासमजणी आनी टिका कुलपां काडची आयकोंक मेळचें दाराळ. आंबे जाल्ल्या रुखाकच फातर मारतात म्हणून एक गाद आसा. कोण चड बरें करूंक येता ताका चड आयकोंक मेळटा, चड पातोरी मेळटात. तरी पूण सोमी मात्र विश्वासी रावता, आमच्या सांगाताच रावता. सक्तांनी म्हाका सांडून घालो पूण सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो म्हणटा सांब पावलो. तशें ह्या आमच्या सेवकांक सोम्याचें विश्वासीपण
100% आसा म्हणून तो आज तांकां सांगता. तशेंच ताणीं आपणाक विस्वासी राव जाय म्हणून तांकां उलो दिता. तांकां आमी शाबास म्हणटा. तांणी काडिल्लें मॅट येदोळ पर्यंत ह्या हंताक पंथा पावयल्या पासून तांकां आदार दिल्ल्या तांच्या वडिलांक, आवय बापायक, भाव भयणींक, सैऱ्या दैऱ्यांक आनी तरबेत दितल्या सुमेज तरबेतदारांक, विगारांक, तांच्या सेवे अवदेंत कुमक केल्ल्या सर याजकांक हांवूय देव बरें करूं म्हणटा, शाबास म्हणटा. आनी फुडल्या दिसांनी फुड्या थोड्या तेंपा उपरांत याजक जावन ह्या आतां दियाकोनाच्या सेवेंत ते मग्न जावन आसतना सोमी तांचे मारिफात दाराळ बरेंपण करून दी म्हणून मागता आनी म्हज्या मागण्याचो आदार बसयता. हांगासर कुमक केल्ल्या सुमेस्तांक म्हज्या पडतीन देव बरें करूं म्हणटा. नांवां काडिना, तुमी जाणात कोणें सक्कड हांगासर आदार दिला तांकां सुमेस्तांक म्हजे आभार मानता. आतां ह्या संस्काराचो बायलो गुर्तू जावन एक सर्टिफिकेट ती तांणी तांच्या जिविताच्या अखेरी पर्यंत दवरची तसली. कित्याक हो सक्रामेंत जिविताच्या अखेरी पर्यंत बाळसो तो पुसून काडूंक जायना. फाल्यां पाद्रे आप जालो म्हणटना दियाकोनपणाची वड पुसून वचना. परवां कोण एकलो बिस्प जालो जाल्यार दियाकपणपणाची आनी याजकपणाची वड पुसून वचना, ती उरता परमनंट. आनी तशें आसतना तसली सर्टिफिकेट ही परमनंट दवरी जाय म्हणून तुमचे कडेन हांवें विनंती करची. सूरज, ब्रदर सूरज जोसेफ लोबो आज दियाकोन सूरज जोसेफ लोबो. दियाकोन रॉन्सन पिंटो, दियाकोन केविन लॉरेन्स डिसोजा, दियाकोन जोविन विश्वास सिक्वेरा, दियाकोन आयवन अश्विन डिसोजा, दियाकोन विशन विनू मोनिस, दियाकोन अश्वत डिसोजा, दियाकोन आदर्श पेद्रू रोड्रिगस. Congratulations, brothers, deacons. May God bless you. God will be always with you. Remain faithful to Him. God bless you. Congratulations. आतां दियाकोनामदलो एकलो हांगासर फुडें येता, तांची बोगणां उसारता. मोगाळ गवळी बापानो, विगार जेराल बापानो, सांजुजे सेमिनरीच्या रेक्टर बापानो, याजकानो, धर्मिकानो आनी कुटुंबादारानो, तुमकां सर्वांक नव्या दियाकोन भावांचे प्रणाम. आज आमकां दियाकोनांक वर्त्या संतोशाचो दीस. आमचीं काळजां मनां संतोशान भरल्यान देखून 8 जाणां दियाकोनांची बोगणां सांगाता घालून तुमचो सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव खोशी व्हरतां. दनिया देवान आमकां ताचे सेवेक आपोवन आज पर्यंत सांबाळ्ळां. आज दियाकोन जावन आमकां विंचून काडलां, ताका जावं अर्घ आनी स्तुती. मंगळूर दियेसीजींत मिसांव वावर करच्याक आमकां स्विकार करून आमची जतन घेवन जोगतें मार्गदर्शन दिलेल्या आमच्या आदल्या आनी आतांच्या गवळी बापांक आमी काळजांतावन उपकार बावुरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या याजकी तरबेतीच्या वेळार आमकां विविध संदर्भांनी मेळोवन आमकां सदांच प्रेरीत केल्ल्या आमच्या दियेसीजीच्या आदल्या आनी आतांच्या विगार जेराल बापांक आमी रुनी. आमकां जल्म दिवन बऱ्या शेगुनांनी नेटोवन आमच्या जिवितांत मागण्याची बुन्याद घालून क्रिस्ताची सेवा करच्याक आमकां पवी सभेक समर्पण दिल्ल्या आमच्या आवय बापायचो, भावां भयणींचो आनी कुटुंबादारांचो काळजांतावन आमी उपकार बावुरता. दियाकोनाची दिक्षा स्विकार करच्याक सेमिनारींत आमकां तरबेती दिल्ल्या आदल्या आनी आतांच्या रेक्टरांचो, प्राध्यापकांचो आनी अत्मीक डिरेक्टरांचो, कार्मेलीत याजकांच्या प्रोविन्शियलांचो, सुपिरियर बापांचो, सौर कार्मेलीत याजकांचो, तशेंच आमकां सदांच सहकार दिल्ल्या सेमिनारिस्ट भावांचो आनी सौरदानींचो आमी उपकार बावुरता. तशेंच मरण पावलेल्या सेमिनारीच्या याजकांक आमी ससान विशय मागता. तरबेतीचो वांटो जावन आमी रिजन्सी करतना पिरगज आनी आयताराची
सेवा दिता आसतना आत्मीक मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व याजकांचो आमी उपकार बावुरता. दियाकोनाची दिक्षा स्विकार करच्याक रेतिरे मारिपात तयार केल्ल्या कार्मेलीत याजक वल्विटो फेर्नांडीस रुशिवाना दियाकोनाच्या वर्दीची सेरेमनी वेवस्थीत रितीन जावंक आमकां तरबेत केल्ल्या बाब विजय माचादो, गायन मंडळीचो, जेप्पूच्या विगार बापांचो आनी आयच्या कार्याक मांडावळ घाल्ल्या सेमिनरीच्या सर्व याजकांचो आनी हांगासर आल्तरीर सेवा दिल्ल्या सर्व सेमिनारिस्तांचो आमी उपकार बावुरता. आमचे संगी रावून आमकां सदांच प्रेरीत केल्ल्या आमच्या पिरगज विगारांचो, धार्मिकांचो, आमच्या पोशकांचो आनी हांगासर आसलेल्या सर्वांचो हांव उपकार बावुरतां. मोगाच्यानो तुमच्या मागण्या आनी सहकारान आमी आज दियाकोन जावंक पावल्या. फुडें क्रिस्ताचें मिसांव आमी उर्बेन करूंक आनी भगिवंत ह्या जाग जावंक आमचे खातीर मागा. आमी तुमचे खातीर मागतल्या म्हूण बसून ही म्हजीं उतरां हांव आखेर करतां. सोमेस्तांक देव बरें करूं. सोमेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर ही रीत सोंपता. आतां निमाणें गीत सता कमरा बांधू नीती हृदयाक वचने सो दृढ मोनान मुखार सरया सुवार्थ प्रसार करया. सोम्या आमकां तुजें बळवंत हातेर कर, पवित्रत्म्या देण्यान आमकां भर. उतर गाजो जाल्या तयार, बेसांव तुजें आमचे शिव. सोम्या आमकां तुजें बळवंत हातेर कर, पवित्रत्म्या देण्यान आमकां भर. उतर गाजो जाल्या तयार, बेसांव तुजें आमचे शिव. मोगाळ पुत्रा सोवे अंवार मोरी आशीर्वाद आमकां. सचे करुवेन ज्ञानांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोम्या आमकां तुजें बळवंत हातेर कर, पवित्रत्म्या देण्यान आमकां भर. उतर गाजो जाल्या तयार, बेसांव तुजें आमचे शिव.